सेवेच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायता दैवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवीत तुला बोयता दरबाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळ सांतां दिवासता सेवेच्या स्पिरितान सोम्या काळजा आमची पेट मोवाळ तुझ्या मोगा सोम्याची आमची नेट पाराच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळ सांतां दिवासता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्यानो एका कुटुंबा स्पिरितान सम्याच्या जेवणात वांटेली जावं आमी सम्याचे वेदी बवरी सांगाता संपल्या आज जावन आमी देवस्तुतेचे नवे वरस आराम करता क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराची देवस्तुती बावर्तान जेजूच्या येण्याक आत्रेगून रावया म्हणलो संदेश दिता जेजूचे दुसरें येणे केदळा म्हूण नेनाव पूण बावर्त मात्र ह्या सर्वांक जबाब दिवंक शकता आमच्या जिवितांतली जबाबदारी पाळया आनी सोम्याक भेटोवंक आयती जावया हें सत मतीन धरून एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो प्रस्तावनांत जुक्तेपणी आमी आयकलें सारकें पळयल्यार एक एब्सन्स ना हाजरी ती पयल्या येण्या आनी दुसऱ्या येण्या मदली ती हाजरी आमी कशी संभ्रमची ना हाजरी म्हळ्यार जेजू ना म्हणून अर्थ न्ही त्या पयल्या येण्या आनी दुसऱ्या येण्या मोदे आमी आसा आनी ही गजाल वा हो काळ कसो संभ्रमसो सुलभ न्हय आनी आयची वाचपां आयची देवस्तुती आमकां एक दिशा दिता अळे ह्या पयल्या येण्या आनी दुसऱ्या पुनर येण्या मदलो काळ तुवें अशें जियेचे आनी तो काळ जागवणेचो न्हिदचो न्हय जागे आसचो जागे आसचें म्हणटना न्हिदचें म्हणटना ताका व्हड गुंडायचो अर्थ आसा हें येवकरिस्ताचें बलिदान आमकां जागे आसूंक करता आत्मीक रितीन वैयक्तीक रितीन आमच्या सर्व राटावळींनी जागृत आसची मनशां आमी जावया आनी ह्या खातीर येवकरिस्ताच्या सुमयाचो आदार आमी मागया कित्याक हे येवकरिस्तांतल्या सुमयाची हाजरी आमचे थंय संवसाराचे अखेर पर्यंत आसा जायते पावटी आमी चुकून पडल्या खातीर असलें एक जागृतपण जोगतें
आपण हांव सलवल्ल्या खातीर सुम्या लागचें बक्षणे मागून सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें संडून हांवें जायते पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवोन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक बरें भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीं दवर. अशें ताच्या सांगाता सर्गीच्या राजान सासणाचें सूख बगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्नाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप. तुमचो सरस्परा आमचो बाप, आमचो तारक, हें तुजें पुरवेलें नांव. सर्वेस्परा तुज्या वाठातावन पयस सरूंक आमकां कित्याक दिताय? आमी तुजी भिरांत धरिना जावं आमची काळजां कित्याक धरून करताय? तुज्या सेवका खातीर, तुज्या दायजांच्या कुळ्या खातीर परतून ये. अंतराळ पिंजून तूं सकयल देंवोन आयलोय जाल्यार तेन्ना पर्वत तुजे मुखार थरथरते आसले. तूं करतलोय म्हूण आमी चिंतूंक नातली. ती भयंकर कृत्यां तुवें केली तेन्ना तूं सकयल देंवलोय आनी तुजे मुखार पर्वत थरथरले. आपणाचेर पातयेतल्या पासून असली कृत्य करतलो तुजे सारको दुसरो देव आसा म्हूण कानांनी केदींच आयकूंक ना, दोळ्यांनी केदींच पळोवंक ना. प्रामाणीकपणान जियोंक संतोसतल्यांक आनी तुज्या वाटांनी चलतल्यांक तूं भेटोवंक येताय. वय, तूं आमचे रागार जालोय कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केले. जायतो काळ आमी तुजेर उपराटोन आसल्याव आमी सगळीं अशुद्ध मनशां बरी जाल्याव. सगळें आमचें पारीकपण मेळ्या वस्त्रा भाशेन आसा. पाना भाशेन आमी सगळीं भावताव आनी वाऱ्या परी आमचे अपराध आमकां लोटून व्हरतात. कोणूच तुजें नांव उलो मारिना. तुका घट धरूंक कोणूच जागो जायना. कित्याक तुजें मुखामळ आमचे मुखले लिपयले आनी आमकां आमच्या खोटेपणाचे अधीन केली. तरी सरस्परा तूं आमचो बाप, आमी माती, तूं कुंभार. कित्याक आमी सगळीं तुज्या हातांत वावर. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार.
देवा आमकां पाटी हा तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ आमचेर पडोवन दी तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली देवा आमकां पाटी हा तुझ्या मुखा मोळाचो परसळ आमचेर पडोवन दी तेद्वा सोडवून आमकां लाभतली देवा इस्रायलाच्या गोळ्या आयक आमकां केरुगाच्या मोदगार सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशिसा तुझी पदवी तूं उठ आमचे कुमके घेवन आमकां जैत लाभ देवा आमकां पाटी हा तुझ्या मुखा मोळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी तेद्वा सोडवून आमकां लाभतली दळबराच्या देवा आमचेशी पाटये सर्गी ताळ पाटी परतो आमकां पळय हे तुझे दाखवली विश्या उगडास कर देवा आमकां पाटी हा तुझ्या मुखा मोळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी तेद्वा सोडवून आमकां लाभतली तुझ्या उजव्या हातान लायलेले दाखवाली आपणा खातीर लानवड केल्ल्या तुझ्या पुता तुझ्याच हातांनी बाळगून सांबाळ तेद्वा आमी तुजे सरशी पयस सरून वेचिनाव आमकां नव्या जिवान भर तेद्वा तुजी किर्तां आमी गायतेल्या देवा आमकां पाटी हा तुझ्या मुखा मोळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी तेद्वा सोडवून आमकां लाभतली देवा आमकां पाटी हा तुझ्या मुखा मोळाचो भरल्यात आनी ती फावो ते परी उसारूंक तुमकां कळीत आसा कारण क्रिस्ता पासत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे थंय इतल्या परिपूर्ण तरान तीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी अत्रेगून आसात आमचो सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुण्या वा विणे भेटच्याक तसो तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयलेलो देव सदांच विश्वासी देवाचें उतार हें Alleluia, 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 Alleluia. तुझी काकूळ आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या
जेजू आपल्या सिसांक असें सांग लागलो, सत्रायन रावा, जागरण करा, तो वेळ केदळ येत म्हण तुमी नेणान. ती वेळ घडी पैणार वेतेल्या एक मनशाक आपल्या साकराक एक जबाबदारीचें काम दिवन घर कोल्यांक जागृत कर म्हण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरी. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घर सोदून केदळा येत संजेर की मध्यानेर कोंब्या सदर की उजवाडटना हें तुमी नेणांत. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगता, ते सगळ्यांक सांगता, जागे रावा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगळ बोवां भयणीनो, क्रिस्त येण्याच्या काळाचो पयलो आयतार आमचे समोर आसा. आयचो संदेश बारीस अपुरबायेचो. हो संदेश 2 शब्दांनी घालचो जाल्यार भरवसो आनी अत्रेग. ह्या पयल्या क्रिस्तियनाच्या काळाच्या पयल्या आयताराचो संदेश आमी म्हणयत भरवसो आनी अपेक्षा वा अत्रेग. हांगासर 2 गजाली आसात. हांगा आमकां बस स्टँड लागीं आसा. मस्त लोक थंयसर राखून रावता. ते एअरपोर्टाक गेल्यार मस्त लोक थंयसर राखून रावता. पूण कांय कळीत नातलो मनीस, खंय वचोंक नातलो मनीस थंयसर वचून राखून रावना. बारी अप्रूप. काय टायमपासा खातीर वेता कोण ना. हर एकलो कितें तरी अपेक्षा दवरून राखून रावता. बरवशाचो मनीस म्हळ्यार कितें तरी ताणें अत्रेगचें. अत्रेग म्हळ्यार तें बरवशाचो मनीस, अत्रेगाचो मनीस म्हळ्यार कित्याक तरी कोणाक तरी आमी राखून रावचे. घरा सैरी येतात जाल्यार आमी राखून रावता. कोणाक अपॉइंटमेंट दिला जाल्यार आमी राखून रावता. कितें म्हळ्यार आमकां राखूंक एक उद्देश आसा. आतां विपर्यास म्हळ्यार आमकां कोणागेर राखून रावंकूच ना जाल्यार राखून रावचें काल. आमकां कोणागेर राखून रावंकूच ना जाल्यार, आमकां कांय आशाच ना जाल्यार अत्रेग खंयचो, बरवसो खंयचो. हे कडच्यान हे कडच्यान आमी कित्याक तरी कोणाक तरी राखून रावता. तो येतलो म्हणून बरवसता आनी ह्या खातीर अत्रेग उचारता. येतलो. आनी एक रॉंग बरवसो आनी रॉंग अत्रेग. हें आनी एक. हांव बरवसता चूक गजालींक. हांव बरवसता अत्रेगता वायटाक जाल्यार हांव दिशा चुकल्लो जाता. आयची वाचपा हे दोनी दिशेनी आमकां सत्राय सांगतात आनी आमकां सारकी दिशा लाभयतात. आज इसाया प्रवादी तो देवाक सारको जाणा म्हूण चिंतचें हांवें. कित्याक म्हळ्यार इसाया प्रवादी देवाक थ्रू अँड थ्रू म्हणटात, सारको जाणा आसले परी उलयता. इसाया प्रवाद्या प्रमाणे लोकांची काळजां दारूण करची कोणें? देवानंत. तांकां शिक्षा दिवची कोणें? ताणेंत. तांकां फाटी हाडचें कोणें? ताणेंत. तांकां आदार दिवचो कोणें? सोडवण दिवची कोणें? ताणेंच. आनी इस्राया असले एका देवाक आमच्या समोर दवरता. इसायाचो पुस्तक तुमी वाचीचे, ताचें आर्ग्युमेंट. सादारण आमच्या कोणी एकतर चिंत्यान दारून जाला आमचे विरोध. एकले दवरना लगाड काडटा म्हणटा, छे देवा
तूं इतलो बरो कोणी काले म्हणत इजायाची अशें आसा कोणी काले म्हणत इतलो बरो देव तूं आनी तूं हें अशें अशें केलां म्हूण लोक म्हणत तशें करूंक तूं चिंताय गी जायत तर अशें म्हणून इजाया देवान तांकां शिक्षा दिवंक चिंतिल्लें तें बदलूंचें अशें पुरा उलयता देखून पळया सर्वेस्परा तुज्या वाटांत हांव पयस सरूंक आमकां कित्या दिताय तूं कित्या सोडटाय तुजी बिरांत धरिना जावंक आमची काळजां तूं कित्या धरून करताय भारीच एक आर्ग्युमेंट इजाया प्रवादीचे तुज्या सेवकां खातीर दायजाच्या कुळयां खातीर परतून ये अंतराळ पिंजून ये कौलेक चिंतप तेन्ना परवो तूं थरथरते तूं करतलोय म्हण आमी चिंतूंक नातलीं ती भयंकर कृत्यां तुवें केलीं तेन्ना तूं सकयल देंवलोय आनी तुज्या मुखार पर्वत थरथरते तुवें तुजी मात कार्यां करतना लोक बरो चिंतलो कितलो बरो देव आमचो न्ही तुज्या वाट्यांनी चलतेल्यांक तूं भेटोंक येताय तूं आमचेर रागार जालोय आमी तुजे विरोध पातक केलें आमी तुजे विरोध उपराटले अशुद्ध जाले आमी मेळ्ळीं जाले आमी मावता वाऱ्या बरी जाता आमी प्रयोजनागणातली जाता आमच्या तोंडार तुजें नांव ना कित्या लिपयलाय तुजें मुखामळ आनी क्लायमॅक्स म्हणले बरी शिखर म्हणले बरी सर्वेस्परा तूं आमचो बाप आमी माती तूं कुंभार आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर पयलें वचप हांवें परतून म्हणले बरी वाचलें कित्याक त्या 11 वाक्या घेवचे खातीर इजाया आमकां तयार करता देवाचेर उपराटलेले पुर्जेक देव पदकां घुसूंक सोडटा ती बोबाडतना तांकां परतून पाटी हाडटा आतां हें इजायाचें वाचप ती बंदडेंत आसात आनी थंयतान पाटी आयल्यान त्या संदर्भार निर्वासित जावन पाटी आयिल्ल्या काळाच्यो गजाली ह्यो अध्याय 60 आनी 3 50 आनी 5 ह्यो गजाली थंयसर आसात अध्याय 50 आनी 5 आनी हो देवच सगळें चलोवन व्हरता हांगासर प्लॅनी ताचेंच मनशाक चलोवन व्हरचें ताणेंच आनी एके रितीन पळोवचें जाल्यार इजायाचें चिंतप एका समर्पणाचें चिंतप एका समर्पणाचें चिंतप कितें करता म्हूण सांगल्यार तोच सगळें चलयता तो ते बळे गोंबे हाडटा बळे चलयतलो तो हांव ताच्या हाताचीं कृत्यां आमी सगळीं तुज्या हाताचो वावर हें चिंतप आमचे मतींत आयचे सकड वाचपाक घालतात हें वाचप मात्र न्ही सकड वाचपाक किर्तन धरन अचलें चिंतप आमच्या मतीन घालतात एके रितीचें समर्पणाचें चिंतप आनी भोवशा हें चिंतप आमकां अत्रेगूंक करता आमकां आशेवंक करता आमचो बरवसो जिवाळ करता हाचें किर्तन पळया देवा आमी पाटी येता गी न्हय देवा आमकां पाटी हाड येते आसा खरेंच मन थोडे कडेन तशें येता हांव पातकी पाटी येता तूं पाटी हाड तुजो परसळ म्हजेर पडोवन दी आनी तेन्ना आमकां सोडवून लाभतेली सगळें किर्तन ताची कर्तुवां नियाळता आनी तोच चलोवन व्हरता म्हणल्यार हांगा स्पश्ट जाता परतून किर्तनांत ते एक समर्पीत मनोभाव देवा आमकां पाटी हाड नाटल्यार जायना आमच्या वंडयेन जायना आनी हत्रेग आनी आशेचो बरवशाचो तो जिनोस हांगासर स्पश्ट केला हें कश्ट दिसता पूण ताचे गुंडायेंत
बारीस अपुरबायेन आमच्या जिविताचें तोरूं वा फुडकाय म्हणटा आमी ती देवाच्या हातांत आसा. आमी ताका सरी जावन ताचे कुशेक चरी जावन चलाचे जाल्ली मनशां आमी ताची सेवा करन फुडें वचोचें जाल्ली मनशां म्हणून तो शिकयता. सांग पावलो ही गजाल आनी एके रितीन तूं उलयता. अरे तुमकां ऑलरेडी जाय पुरती कुरपा दिल्या, तुमकां ताणें दिवना कितें? कोरिंदकारांक बरोवन तो सांगता. कोरिंदकारांचो समुदाय हांवें भोवशा मंगळूरकारांच्या समुदाया बरी की म्हण बारीच ग्रेस्त तातूंत पळयलीं जाल्यार तांकां नातुल्लीं देणी नात. त्या कोरिंदकारां कडेन नातुल्लीं देणी नात. आनी सांग पावलो नातले समस्या येनात. कोरिंदकारांत नातुल्लीं देणी नात, नातले समस्या येनात. तुमच्या पासत हांव सदांच देवाक अर्गां दितां. तुमकां दिल्ले कुरपे खातीर हांव अर्गां दितां. तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणून हांव अर्गां दितां. तुमचे कडेन सक्कट जाणवाय आसा ती फावो ते बरी उचारूंकी तुमकां कळीत आसा. देखून कसलेंच अत्नीक देणें तुमकां उणें नासतना आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी अत्रेगूण आसात. आपलें बरेपण सोम्यान ताची कुरपा आमचेर घाल्या, ताची कुरपे देणी आमचेर वतल्यांत म्हणून समजोवचें परतून हो एक समर्पीत मनोभाव दाखयता. देवान आमकां जाय पुरतें दिलां, आमकां घट केलां, आमकां दृढ केलां. एकी फावटी आमकां भावार्थ ना न्हय, आमकां भावार्थ आसा. आमकां ताच्या कुरपेन ताणें भरल्यान. आमकां भावार्थ नातलो जाल्यार इतलीं जाणां आमी हांगासर येतींच नांव. आमी भावार्थी मनशां आमकां ताणें ताच्या कुरपे देण्यानी भरल्यान. केवल आमी हांगा मागोंक म्हूण आयिल्ल्या न्ही, आमी जायत्यांक अर्गां दिवंकी आयिल्ल्या. आनी आमी अत्रेगूण रावची रीत सांग पावल आमकां शिकयता. आतां कसलें सत्नीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगडापणाक तुमी अत्रेगूण आसात. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुन्यांव विणें ताका तुमी भेटच्याक तो तुमकां शाबीत सांबाळटलो. निमाणे आयची सुवार्ता. आयच्या सुवार्तेंतलें एक वाक्य बारिसा परबायेचें. ती वपार जेजूची. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा ती वेळ घडी पयनार वेतल्या एका मनशाक आपल्या चाकरांक एक एक जबाबदारीचें काम दिवन घर राखवाल्या जागृत कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले परी. हो कोण? होच जेजू. पयनार वेतलो एक मनीस आपल्या चाकरांक जबाबदारीचें काम दिता आनी घर राखवाल्याक म्हणटा जागृत कर आनी वेता. दिता आनी वेता. तो ते रावून पळयलो कालें करता की ना. ह्या दिसांनी ह्या आयतारांनी आमी आयकल्ली सुवार्ता ही सोडून तीच. पूण माथेवाच्या वांजेलांतली आज मार्काच्या वांजेलांतली ही गजाल. तेका चाकरांच्या ओपारीन तो तेगा चाकरांक माथेवाच्या वांजेलांत तांकां देणी वांटून दिता आनी तो वेता. पूण गेलो म्हणल्यानंत ह्या लोकांक तांची जबाबदारी पाळूंक ना म्हणून न्हय. परत बरवोसो आनी अत्रेग कसलो जायचे म्हणून सुवार्तेन आमकां सांगलें. आनी एक विशेष जागोवणेक आमकां उलो दिलो. जागे रावा म्हणून ताणें सांगलें. परतून जाग्यार रावचें कोणें? कोण जागो रावता? कोण म्हणी एक्सपेक्ट करनासल्यार मात्र जागो रावता. नातल्यार जागे रावचें डल्ल जाता. कांय ना, तूं निदान नाका जागो राव म्हळ्यार. आमच्या अनुभोगांत हें सारकें. कांय ना तुवें जागे रावचें म्हळ्यार ना. कांय ना म्हणून जागो रावचें न्हय, अत्रेगान जागी रावचें. आनी हे जागे रावच्यो विविध रिती आमचे लागीं आसात. विशेश करून मागण्यांत. आमचें मागणें आमचें जागेपण दाखयता. आमचें मागणें आमी जागी आसांव म्हूण दाखयता. भोवशा हे रेतीर हे एवकारिस्ताचें बलिदान, हे आराधन
आमी जागे आसाव म्हूण दाखयता, आमी न्हिदोन पडोंक ना म्हूण दाखयता. एक आध्यात्मीक रितीन सोम्याक लालेवच्यान, सोम्याक अत्रेकच्यान, ताचे थंय बरवसच्यान आनी समर्पीत मनोभावान जिवच्यान हे एक हातेर जाता. आनी तेच परी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आनी एक कूस इजायान सांगिल्ली, वायट आतावन आमी पातकातावन भायर येवंक जाय जाल्यार आमी पातकान पयलें आसाव म्हूण कळाजें. देवा आमकां पाटी हाड म्हणून आमी मागोवंक जाय. भोवशा आज हो पयलो आयतार आचरण करता आसतना आमी निमाणे आयताराक क्रिस्मसाक राखचे नाका. आमचे जिणयेंत कांय तरी बदलावन हाडच्याक नव्या वर्साक राखचे नाका. नवें वर्स येवन दी. बगार आजूच तो आईन वेळ सोम्या लागीं मागोवंक, देवा म्हाका पाटी हाड. म्हजे थंय ती बदलावन, म्हजे थंयतली ट्रान्सफॉर्मेशन जाताना हांव जागो आसा म्हूण दाखयता. न्हिदोन पडलेली म्हळ्यार तांचे थंय कितें जाता, तांचें जिवीत देवा संगी आनी हेरां संगी कशें आसा म्हणलें वरोवन पळयना तसलें जिवीत तें न्हिदोन पडलेलें जिवीत जाता. आमकां आजू सुवार्ता जागयता. तें कोणेंय सांगूंक जायना, अळे तूं अशें कर तशें कर म्हणून कोणेंय सांगूंक जायना. देवा आमकां पाटी हाड, तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडोवन दी आनी तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली म्हणलें मागणें कोणेंय करूंक जायना. तें आमी हरेकल्यान समुदाय जावन वैयक्तीक तरान करचें पडटा. आनी ह्या खातीर हांव देवातावन खंयसर पयस गेलां म्हणलें समजोवचें पडटा. आनी आशा आनी अत्रेग तो म्हजो एकल्याचो न्हय. ही आशा सोम्याच्या येण्याक हो अत्रेग हो बरवसो आमच्या सगळ्या समुदायाचो, हर एका बावार्थ्याचो. देखून ह्या अत्रेगांत, ह्या बरवशांत तांकां आदार जावंक आमी वावरूंक जाय. न्हय तांणी देवातावन पयस वेचाक वा तांकां कश्टार घालच्याक. बगर तांकां हो अत्रेग आनी आशा हो बरवसो लाभच्याक आनी हो बरवसो तो वर्त तो निजायकी तुवें राखून रावो जे तसलो, तुजी जबाबदारी आपुरबायेन पाळचे तसलो बरवसो तो येवंकाचो सोमी आमकां निजायकी सडवून हाडून येतलो, आमकां बाचावी हाडून येतलो. आनी ताणें येदोळूच ती बाचावी आमकां हाडल्या, ती संपूर्ण तरान आमकां लाभतली म्हणल्याक आमचें जिवीत हेरां संगी एक आदर्श जाता. भावां भयणीनो, आमच्या मागण्यांत देवाच्या उतराच्या नियाळान वैयक्तीक जिणयेचे बदलावणेन आमच्या भावां भयणींतय आमच्या संबंदांत तांच्या अत्रेगांत आनी बरवशांत तांकां आदार दिवच्या मुखांतर आमी जागी आसाव म्हणून दाखोवया. आनी सोम्याच्या येण्याक जोगतेपणी समर्पीत मनोभावान तो आमचे थंय महात कार्यां करता. ताची हाजरी आमचे थंय जायतें बरेंपण हाडूंक शकता, तो बदलूंक शकता, तो आमचे थंय बरेंपण करता म्हणल्यार त्या समर्पीत मनोभावान जीव आमकां देवाचें उतर आमी समरमचो येवकरिस्त आदार जावं. उबे रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारया, सांगता म्हणया. एकाच देवा सतमंता सर्ववेदार बाप तो सर्गा आनी पितुमिसो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर्वकाळावादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उसवाडतावन उसवाड खऱ्या देवाताचो चल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका सुना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आम्हा मनशापासत आनी आमच्या सगळेपासत सर्गांतावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरयेचे उदय ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो
आनी आमचे पासो पॉन्स पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आर्गे दिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जिव्यांची आणि बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वराने जीव दाता तो बापा आनी पुताका आनी पिसाला बापा आनी पुता बरोबर ताकाय समासर्पो नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवादने फातोलेयो एकेच पवित्र कॅथोलिक दोन स्थापलेले सभेक सत्पंथा पातकाच्या वचनाचे एक पवित्र स्नान आसा मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. निरंतर देवाचेर पातयेवन समर्पीत मनोभावान जिवंक अत्रेगाची बरवशाची मनशां जावंक सलीस न्हय. हाका ही परतून देवा सोदचो आदार आमकां जाय. तो आदार आतां आमी आमच्या मागण्याद्वारे आशेवया. जबाब बापा आमचे मागणे हाय. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक जिव्या बवार्थाच्या उर्बेन बर आनी तांणी तुजे परजेक सारक्या मुखेलपण दिवंक गरज आसची कृपा आनी जड उजवाड दी म्हण मागता. आमच्या राष्ट्राच्या राजकीय मुखेल्यांतय लोकांच्या बरेपण आनी उदरगते खातीर त्याग आनी समर्पणाच्या स्पिरितान वावरचें बरें म्हण आसा कर म्हण मागता. तुज्या पुताच्या सडवणेन भागीदार जाल्ल्या आमी तुज्या पुताच्या दुसऱ्या येण्याक मागण्यान प्राजीत आनी सोसणिकायेन आमकां तायर करची कृपा दी म्हण मागता. सर पिडेस्तांक प्रायवंतांक निराशितांक आनी एकसोरी आशिल्ल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. त्या भुरग्यांक युवजनांक बरो फुडार लाभय म्हण मागता. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवरी आजार आसल्या आमी समेस्तांनी एका काळजामणाची जावन तुज्या येण्याक राखून रावूंक कृपा दी म्हूण मागता. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा खालतेपणी तुज्या येण्याक तयाराय करूंक आमकां आदार दी. मेटाक आमी खालती मनशां जावंक तुज्या नांवा खातीर अमर्याद सयत सोसूंक आमकां बळ दी. आमच्या बावार्थी जिवितांत कश्ट उदेत आसतना आमकां सोसणिकायेन बर. आमचें जिवीतच संपूर्ण तरण आमी तुका समर्पिता. तूंच आमकां चलयताय. आमी तुज्या हाताचीं कृत्यां तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां आदार दी. आमकां जाय तशें तूं चलय पूण हे वाटेर आमकां तूं बळ दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Tu
जेजू ख्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता उंडवान हाडून तुझे मुखार येता जेजू ख्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता भेटयता बापा उंडवान तुका दोयेन तुमगे काणीक आमची तुका ती मानून दी आमचे व्हडलेंसर तुका मुखार हाडटा सर्व आमचे तुका ओपून दिता तुजी कुची करता भेटयता बापा उंडवान तुका दयेन तुगे काणीक आमची तुका ती मानून दी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करन आमी तुका ओपून दिता ती तूं देन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचे वरवीं सासणाची सडवण जोडूंक आमी पावोशें कर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, povit, del varanzo सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका जय सर्गी तुका सर्गी तुका
बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान धीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुठ परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा, सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो बरो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुज्या परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर पण आमी मागता ह्या भुरग्यांचे तुजे मोळ छणीताळचे आनी काकूतची नदर घाल. उणेपणांतल्यान बर्तिकन दी. पवित्रात्म्याच्या सक्तीन सर आमचें जिवन आबुरबायरचें जावं शाक तूं आमकां आशिर्वादीत कर. ओंकार मरे देवाच्या मागीर सांगती बगेन दोन दुताण्यो तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बराबर सजण्याच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजे महिमा आमकां पावख जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे धीर घेवन सांगता म्हणया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिसां तशें आमची पापां मागोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दयेकरण्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमयेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जीविता कुवरा पूर्पे सागोरा वंदये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. जीविता कुवरा पूर्पे सागोरा वंदये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. जीवो बोंडोतो जीवितिता पाकाच्या पासांतलो म्हाका राखताय. प्रकाशी सूर्यो तूं उजवाड पावता जिवीत मोची नंदन करताय. जीविता कुवरा पूर्पे सागोरा वंदये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. बोरो गवळी तो शेळ्यांक राखता पाचव्या सोरोवाक व्हरून पायता. जीविता जोर तूं ताण बागयता सर्गीच्या सुखा व्हरून पायता. जीविता कुवरा पूर्पे सागोरा वंदये क्रिस्ता. स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बोळ्या काळजान मोच्या. लाभय सोम्या आज तुजी कृपा करच्याक सदां आमी तुजी सेवा. बिडार कर काळजांच्या हर एक दिसा हातन सांबाळ एक सर्गीराया. जीविता कुवरा पूर्पे सागोरा
काळजांत मोर्चा प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तू मध्ये आमी जियेताना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळगतेल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडोकार. एक घडी भर आमी बसया मोगाच्यानो. होकलाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा. वापरपाचो दीस देवान दिल्ल्याक देवाकार आमी पाठव्या. आभार आमी मानता आनी तुमी सर्व रितीरींत भागीदार जाल्ल्याक तुमकां आमी दिनवास म्हणटा आनी सर काबजीन फ्राद आनी बाब विन्सेंट सिक्वेर आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता. आनी आयची रितीर भो वापरपाय तरान आदवेन काळाच्या पयलो आयतार ह्याचे वर्ते अर्थ भावार्थ आनी अत्रेक त्या प्रमाणे बरी जिकोवणो आमकां दिवनो रितीर संपूर्ण बऱ्या तरान चलोवन वेल्ल्या मानादीक बाप विन्सेंट सिक्वेर आतां बिजे इगर्जेंत तांची वस्ती आसा आनी शुभ वर्तमान आनी बायबला विशयांत जायती शिकोवणो तो वाचूंक जायते प्रेरण दिवचे जावन आसात. हांगा वेळ घेवन आमच्या खातीर मागल्ल्याक तुमच्या नांवे आनी सर कापजीन फ्रादींच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर विन्सी फॉर बिंग विथ अस. सर अपुरबाई तरान तांच्या आमी सावाक बरें आमी मागता. तशेंच आयचे कोयर भाऊ जॉन आनी गायन मंडळीन अपुरबाई तरान गायला आनी आमकां मागोवंक कुमक केल्या. ह्या खातीर तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचे न्हू सदान माटाक आज एक व्हडलें पेस्त म्हणल्यार बरें बगलें आमकां. कित्याक वर्त पुरुशांव काणी केसो. तुमी सांगल्या प्रमाणे आमी कितें म्हणचें आसा की तेंच उणें आमकां देव आमच्या लोकां मारिपात करिना. चड आनी चड मापान तो दिता. कितलो लांब आज काणी कसो पुरुशांव आसलो. कुस्वार आमी करच्याक तुमच्या कडेन विनंती केल्ली आनी कुस्वार असो आई वच कापुजीन मानना जें कितें आमी शुक्रारा दीस वरवीं हेरांक वांटता त्या खातीर आमी दिवच्याक तें सायार्थ जावन वेतालें. त्या खातीर आनी एक शुक्रार मात उरला येवचो शुक्रार. ताचे उपरांत आमी 11, 12 आनी 13 तारीखेर हांगा कुस्वार तयार करतले आनी तो उपरांत 15 तारखेच्या शुक्रारा हांगा आमी दवरतले. कोणाक तो जाय तुमी घेवंक अवकाश आसा. बऱ्यांतलो बरो कुस्वार करच्याक आमी डिवायन मर्सी कोर कमिटी तुमकांय आपोवणें दिता. कोणाक येवन कुस्वार करूंक मन आसा, कुस्वारान सहभागीदार जावंक मन आसा, तुमकां कुस्वार करूंक कळयता. करूंक नातल्यार तुमी हेल्पर जावन खंडीत जावन येवेत आनी आमी सर्व हांगा हेल्प करूंक आसता. त्या देखून कोणाक कुस्वाराच्या ह्या प्रिपरेशनांत भागीदार जावंक मन आसा तुमी खंडीत जावन येवेत. तुमकां व्हरतें आपोवणें डिवायन मर्सी कोर कमिटी आनी आमी कापुजीन फ्राद दिता. तुमी येवचें. सकाळी 8:30 वरार 11, 12 आनी 13 तारीख सोमारा, मंगळार आनी बुधवारा सकाळी 8:30 वरार आराम जातालो. तुमी उपरांत येवन जॉयन जावंक तुमकां अवकाश आसा. तर मोगाचें न्हू जातल्या मागीर तुमी दिल्लें वर्तें दानाक आमी आभारी जावन आसा. हेज्या वर्त्या काणक्या पुरुशांवाक खंडीत जावन देव तुमकां ताच्या वर्त्या मोगान भरतलो. विधवीन 2 ल्हान नाण्यां लास्ट विकांत आमी आयकल्लें जावन आसा. आनी त्याच प्रमाणे आज थोडीं जाणां काणोवन येता आसतना आमची पिलमेना बाय म्हणा लागली, फादर आमी चिके इल्ल्यान आयल्या आमी आमच्या तांकी प्रमाणे पुरो वर्तें पणतें देव खंडीत जावन मानवता आनी देव ताका आशिर्वाद घालता. तर तुमी गेल्ल्या सर सक्रिपिसाक देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी.
उल्हास पाव इस्रायली आपले येतात सोमी 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 इस्रायलीच्या गोळ्या ऐकतो आमचे मागणे तूर्त करून काढू आमचे बदकावचे उल्हास पाव इस्रायली आपले येतात सोमी उल्हास पाव इस्रायली आपले येतात सोमी गोडव्याच्या किवोयरुबा बोसका करून आसच्या उठय तुझी पदवी दाखय तुझी दया उल्हास पाव इस्रायली आपले येतात सोमी उल्हास पाव इस्रायली आपले येतात सोमी बोलवून सोडून दारा ये आमकां करूंक बचाव तुर्तान तो ये सोम्या बिरमोत आमची तूं पाव उल्हास पाव इस्रायली आपले येतात सोमी 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 Bukan putra sowe Ongkwar mori Achiwati amka Bagaimana kurwe niwaran आमच्या देवा आमच्या आसमानातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन